नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादयचो इश्यू घेवन गोंयचे शिष्टमंडळ चल्ले प्रधानमंत्री घरमंत्री आनी शेखावताक मेळून गोंय करतले म्हादय अधिकारिणीची मागणी ट्रिब्युनल सुप्रीम कोर्टांत खर भूमिका मुख्यमंत्री उलयलो। सरकारान केला म्हादयचो घात विरोधक आक्रमक आप आर्जीन काढलो डबल इंजिनाचो धुंवर काँग्रेस म्हणटा सेटलमेंट डीपीआर फाटीं घेना जाल्यार राजीनाम्याची विजयाची मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज। दोन दिसांत 70 वयर हाय एंड मोबायल फोन जप्त मोबायल चोरपी 2 टळयो धरल्यो 71 लाखांचे मोबायल जप्त पोलिसांची एंटी स्नॅचिंग मोबायल टीम सनबर्नूय टार्गेट। गोंयांतूय आतां इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी वरवीं शिरांच्या दुयेंसांचेर उपचार म्हारग स्पेशल केस म्हूण मेडिक्लेम फंडाचें सिलींग वाडोवपाचो प्रस्ताव जीएमसीचो डीन उलयलो। प्रधानमंत्री मोदीची आवय हिराबेन 100 वर्सांचेर गेली सकाळीं अहमदाबादांत हॉस्पिटलांत निमाणो स्वास प्रधानमंत्री मोदीन भावा बरोबर केले अग्निसंस्कार। उदका बिलांचे 92 कोटी डिफॉल्ट हे फावट 100% रिकव्हरी ना जाल्यार डिफॉल्टरांचे डिस्कनेक्शन पीडब्ल्यूडी मंत्र्याची शिटकावणी ओटीएस परत लॉन्च ही खंय निमाणी संद। होणा भुईपाल अपघातांत एकलो गेलो बल्लाळ भावे जीएमसीचो स्टाफ वतालो ड्युटेक मोटार आनी स्कूटरीचो अपघात साखळे हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणल्यार वाटेर गेलो। म्हापश्या अनसाभाटांत गाडयेच्या बोनेटांत इंजिनार अजगर 2.5-3 मीटर लांबायचो अजगर इंजिनांत घुसलो जिवाण्याक रेस्क्यू करतल्यांनी धरून सोडलो रानांत। सनबर्नांत आवाजाचें प्रदूषण पीआयएलाची हायकोर्टांत दखल जबाबदार व्यक्ती आड कारवाय करची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कोर्टाची ऑर्डर सनबर्नाक सावंड मॉनिटरींग सिस्टम बसोवपाची ऑर्डर। म्हादयचे इश्यूचेर कर्नाटकात आडाव गोंयचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री अमित शाह आनी शेखावताक मेळटले। डीपीआर फाटीं घेवंक लायतले कर्नाटक रानां क्लियरन्सा बगर फुडें वचूंक शकना ट्रिब्युनल आनी सुप्रीम कोर्टांत कर्नाटकाक एक्सपोज करतले म्हादय अधिकारिणी नेमची म्हणून गोंय सरकार मागतलो खासदारांचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। सुभाष म्हणटा गोंयची केस खंय स्ट्रॉंग। एक म्हणजे केंद्र सरकारान जो डीपीआर अप्रुवल दिला तो डीपीआर फाटी घेवचो म्हणून आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करतले आणि त्याच बरोबर आमी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर जेंच्यांनी अप्रुवल दिला तांकांय बी आमी तो जाता तितके बेगीन फाटी घेवचो। इवन दो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट तांच्यांनी एनवायरमेंट अँड फॉरेस्टाच्या एक्टाचेर मात करून तो तांच्यांनी दिल्लो आहा त्या डीपीआराक जे आसा आनी अप्रुवल दिवचे न्ही तो आमची कंटिन्युअसली डिमांड आसतली। दुसरो विषय जो म्हादय ट्रिब्युनलान जो अवॉर्ड दिला ती म्हादय ऑथॉरिटी फॉर्म करची आणि म्हादय ऑथॉरिटी फॉर्म करून तेंच्यांनी जे इलिगली उदक डायवर्ट केला ताजेर तेंच्यांनी कंट्रोल घेवचो आणि जेणे करून आतां उदक परत एकदा गोंयांत जे उदक येवपाक जाय त्या ऑथॉरिटी एस्टाब्लीश केल्या उपरांत म्हादयचें उदक जें आसा हें गोंयांत वेवस्थीत रित्या येवपाक शकतलें। तिसरी गोष्ट आमचो सुप्रीम कोर्टांत तांच्या विरोधात केस आसा त्या केसीच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कॉम्प्रमायज करचे ना कंटिन्युअसली त्या खातीर परत एकदा इंटरव्यून एप्लिकेशन्स घालपाचें जरी जालें आसत जाल्यार आमी कर्नाटकाच्या विरोधात भितर इंटरव्यून एप्लिकेशनूय जे आसा हे इंटरव्यून एप्लिकेशन फायल करतात। की कोर्टांतल्यान आमकां गोंयकारांक न्याय मेळटलो गोंय राज्याक न्याय मेळटलो।
सर पण हे सर्व accordingly we are going to place the facts before the court. तुम्ही म्हणता की तुमचे डबल इंजिन सरकार गोंयांनी भाजप आसा सेंट्रलाक भाजप आसा तरी गोंयाचेर हो अन्याय जाता केंद्रात तुम्ही म्हणटा तुम्ही कोर्टाचेर आयज विश्वास दवरता से म्हाका मातशें दिसना की येस आनी इतले सामके हाणें म्हणटा वन तर्फी म्हणजे वन वे डिसिजन घेवपाक नाका आशिल्लें एटलीस्ट आमकां डीपीआर जर धाडपाक जाय दिस इज वॉट द डीपीआर दे हॅव आस्क्ड फॉर धाडूं ना. So you agree that central government has did injustice? तें म्हटलें न्ही म्हणजे सगळें प्रोसिजर पेपर प्रोसिजर करपाचो आनी येवन थंय रावपाचें कोर्टाचें डिसिजन फाल्यां जर आमचे फावरार आनी जातलें आमचे फावरार म्हणल्यार आमचे फावरार जातलेंच तें कारण सी मेजर बेजीन एरिया इज इन गोवा आनी त्यामुळे गोवा गव्हर्मेंटाक सरकाराक से आसात तातूंत भितर. म्हादयचे सरकाराक सोलूंक सुरू पर्रीकारा सावन प्रमोद सावंता मेरेन बीजेपीन म्हादयचेर फक्त तडजोड केल्या. पर्रीकाराचे चिटये सावन म्हादयच्या राजकीय सेटलमेंटाचो घटनाक्रम काँग्रेसीच्या पाटकारान वाचलो. युरी म्हणटा म्हादय तडजोडीक गेली. विधानसभेचे सत्र म्हादय खातीर वाडयात. आरजी म्हणटा गोंयच्या खासदार फेल. आरजी आप आंदोलनाचें उलयतात. डीपीआर फाटीं घेना जाल्यार मुख्यमंत्री खुर्ची सुट्टलो काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. 21 डिसेंबर 2017 आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान BS येडुरप्पा जो तेन्नाचो बीजेपीचो लिडर आशिल्लो तो मुख्यमंत्री नाशिल्लो कर्नाटकाचो ताका ताणें एक पत्र बरयलें की गोवा सरकार बसून म्हादयचेर कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आसा म्हणून एक पत्र बरयलें की इलेक्शन जेन्ना येता इलेक्शन गिमिक्सांक तांकां फक्त नंबर गेमाक लागून हे सगळे ते स्टंट करतात. I believe that the chief minister should tender his resignation. जेन्ना तू आज स्टेटमेंट कोता की तू you are pro Madhai म्हणून you have to prove your loyalty. I also believe that all the 40 MLAs, all of us should be prepared en masse to submit our resignation. जे आम्ही सगळे we have to be prepared to resign. Let there be no political differences. जो काँग्रेसचो एमपी आसा तो तर युजलेस आसा थंय तरी चेंज जाता हो जो नॉर्थ गोवान जो आसा तो कंटिन्युअसली गोंयकारांक फटयत आसा आयज तो मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा. आयज राज्यसभा जो मेंबर आसा तो म्हादयक लागून उलयना. आमी जे धोरण धरतले आमचें जें आंदोलन आसा तें खर करतले आमी जितले गांवचे लोक आसा ते इफेक्टेड आसा विलेजीस तांकां मेळटले. I think now it is time that opposition unites. Opposition unites from there on and we take the battle against the existing government. त्यांना डोळे उघडानी रस्त्यार यार गरज पडली जाल्यार या सगळ्या दिल्ली चलत या मार्च करूया आमी आनी काय परिस्थिती ना दुसऱ्यान उपा ऑप्शन ना आमचे कडेन ना जाल्यार मागता चीफ मिनिस्टराकडे तुका जर कापास जात ना सांगपाक सेंट्रलाक की गोंयची तुमी गोंयचेपी केल्या ती रॉंग म्हणून रिजायन. मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केला की आपण प्रधानमंत्र्याकडे रिक्वेस्ट करतलो म्हणून की कर्नाटकाचो डीपीआर जो एप्रूव केला तो मातसो फाटी घेवचो हें तो रिक्वेस्ट करतलो. सपोज हो रिक्वेस्ट जावन तो डीपीआर फाटी घेतलो ना जाल्यार हो मुखेलमंत्री रिजायन जातलो हो म्हजो क्वेश्चन जालो. फाटल्या 2 दिसांत गोंय पोलिसांनी 70 वयर हाय एंड मोबायल फोन जप्त केल्यात. मोबायल चोरपी 2 टोळयो धरल्यो. 70 लाखांचे मोबायल जप्त. SP निधीन वाल्सन मिडिया कडेन उलयलो. पोलिसांनी एंटी स्नॅचिंग मोबायल टीम केल्या. चोरांच्यो टोळयो महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्यो. बागा कळंगुटे हॉटेलांत राविल्ले. दोगांक सनबर्न वेन्यू वेल्यान उखल्ल्यात. 2 लोगों को एक्चुअली सनबर्न की वेन्यू से पकड़ा था. तो उन लोगों से जब इंट्रोगेशन किया उन्होंने बोला कि हमारा और भी जो एसोसिएट्स है दे आर स्टेइंग इन सेपरेट होटल्स. तो फिर 2 होटलों से फिर इनके बाकी लोगों को भी हमने पकड़ा. तो कहाँ से होटल से पकड़ा? वाघा के होटल भी वाघा है कलंगुट से. वी हैव रिकवर्ड 29 मोबाइल फोन्स. ऑलमोस्ट 10 लाख 10-15 लाख का होगा. मतलब इट्स लाइक अ मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप देख लो. नॉट ऑल आईफोन्स, सम मेजोरिटी आर सम आर आईफोन. सैमसंग का लेटेस्ट जो मोबाइल्स एंड जो कंपनीज का जो एक्सपेंसिव जो मोबाइल्स है वही हमने दिखाया.
deployed special anti-snatching mobile teams जो मोबाइल में 2 लोगों के साथ पेट्रोलिंग विथ वायरलेस, दे आर एक्चुअली डूइंग डेडिकेटेड पेट्रोलिंग इफ द टोल स्नैचिंग टाइम्स. कोस्टल पुलिस, लोकल पुलिस, अदर देन दैट जो दूसरा यूनिट्स का है उनको भी हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स के डायरेक्शन से वी हैव डिप्लॉयड ऑल द ऑफिसर्स इन अदर यूनिट्स एज वेल ऑन द कोस्टल पुलिस. कल हमने 41 मोबाइल्स हमने रिकवर किया, आज हमने 29 मोबाइल्स रिकवर किया. हमारा ऑलमोस्ट तो 70 क्रॉस हो गया मोबाइल्स भी रिकवर. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ये यही से हुआ उधर से, तो वी विल लीगल प्रोसेस करके वी विल हैंड ओवर. इंटरवेन्शनल रेडिओलॉजी वरवीं शिराच्या दुयेंसाचेर उपचार सुविधा आतां गोंयांतय. आदीं अशे दुयेंतीक मुंबय वचचें पडटालें म्हूण जीएमसीचो डीन शिवानंद बानेकार सांगता. हे उपचार खंय म्हारग. अशा दुयेंसाच्या उपचाराक स्पेशल केस म्हूण मेडिक्लेमाचें सिलींग वाडोवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार घालतले. जीएमसींत पयलेच खेप एओर्टाचें येसस्वी ऑपरेशन. आज एक अशी केस केल्या आमी आनी एक पेशंटाचे आमी लायफ सेव केला. हो पेशंट 75 वर्साचो फ्रॉम सावथ गोवा आनी ताका आशिल्ले एन्युरिजम म्हणून ताजी दुयेंत असले. वी सॉ अ ह्यूज एन्युरिजम इन दी एवॉर्टा. इतलो डेंजर आशिल्ले लायफाचे आनी ताका आमी तो स्टँड जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक बरयले तेन्ना गव्हर्मेंटाक आमी बरयतना आमची मेडिक्लेम स्किमीची अपर लिमीट आसता 3 लाख आनी हे स्टँडाक पडटाले 12 लाख. So we approached Honorable Health Minister. Minister from his personal interest took this file so quickly and amka te 12 lakh sanction zale. This is a branch called as interventional radiology which can be utilized now for all kinds of vascular problems, all kinds of we have also got one more person who does stroke patients. अजून ती मेडिक्लेम स्किमाची जी हे आसा ती अपर लिमीट एक 3 लाख आसा. And in special cases like bone marrow transplant, government I think is giving 8 lakhs. So हे खंय तरी आमी हळूहळू गव्हर्मेंटाक बरोवन we might request the government to increase this mediclaim ceiling. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे आवय हिराबेन आज सकाळी संवसाराक अंतरली. अहमदाबादच्या एका हॉस्पिटलांत तेणें निमाणो स्वास घेतलो. ती 100 वर्सांची आशिल्ली. प्रधानमंत्री मोदीन तिचेर अग्निसंस्कार केले. आवयन आयुश्यांत काडिल्ले त्रास, तिच्या त्यागाची मोदीन याद काडली. ट्वीट केलें, देशभरांतल्यान लोकांनी दुख्ख उक्तायलां. चार 4,400 डिफॉल्टरांचे उदकाचे बिलाचे 92.15 कोटी येवचे आसात. हे फावट 100% रिकवरी करतले. 31 जानेर मेरेन OTS पोर्टलाचेर क्लिक केलें ना जाल्यार डिस्कनेक्शन. PWD मंत्री काबरालाची शिटकावणी. डिफॉल्ट उदका बिलां भरूंक PWDची परत OTS लॉन्च. ही खंय निमाणी संद. ऑनलायन क्लिक करून हप्त्याचो जाय तो पर्याय घेवन बिलां भरपाची. टोटल डिफॉल्ट टोटल 44,000 as on date 44,000 defaulted consumer asat 92.15 crores asat 44,000 defaulted. EPC चड आसा. I have 60 crores EPC and 32 crores recovered asat. So आम्ही 32 crores आमका 60 crores नाका. आमका लोकांनी 32 कोटी दिला पण आम्ही हॅपी. हे पाटी आमका 100% आउटस्टँडिंग रिकवर करपाक जाय आणि डिस्कनेक्शन ही 100% जातली. परतून 5 वर्सांक ही स्कीम आनी लॉन्च जावची ना.
लास्ट टाइम लॉन्च केली, त्रुटी मातशी वयर सकयल जाली, 13 कोटी रिकवर जाल्ले, पूण 40 कोटी आमी अजून तशें रिकवर करूं नाशिल्ले. सो हो सिस्टम भितर एक क्लास ऑपॉर्च्युनिटी आहा आमचे गोंयचे जनते खातीर, जे तुमी हे OTS कंपल्सरी लॉन्च जेन्ना जाता ते भितर 10 इन्स्टॉलमेंट, 6 इन्स्टॉलमेंट, 4 इन्स्टॉलमेंट, 2 इन्स्टॉलमेंट, 3 इन्स्टॉलमेंट नाल्यार 0 इन्स्टॉलमेंटान क्लिक करून घेवपाक पडटले. जे लोक ते क्लिक करना आनी ते सिस्टमा भितर दाखयता की जानेवारी 31 तारीख पासून ही स्कीम आसतली लॉन्च केल्ली, तितून भितर जर क्लिक करना जाल्यार 1 फेब्रुवारीच्यान सगळेचे उदक डिस्कनेक्ट करपाक लागतले. आनी आमचे जेई आसा पळय, जे दीस हे स्कीम चालू जाल्या अलॉंग विथ द टीम, अलॉंग AE, JEE, तेका सगळे स्टाफ, आमचे फील्ड स्टाफ, मीटर रिडर जे सगळे आसात तेका आमी कळयतले की हे डिफॉल्टान जर ऑप्ट करना जाल्यार तेका 1 फेब्रुवारी आमी डिस्कनेक्ट करतले. होणा भुईपाल अपघातांत एकलो गेलो तो बल्लाळ भावे रावपी आंबाडेचो. मोटार आनी स्कुटरीचो अपघात. स्पॉटा वयल्यान सांखळे हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणल्यार गेलो. राती GMC ड्युटीक वतालो. तरणाट्यांनी स्कुटरी गाडयो सांबाळून चलोवच्यो म्हणून सरपंच उलयला. भुईपाल होंडा हांगासर एक इन्सिडंट घडलो. तो म्हणजे बल्लाळ भावे आंबेडे नगर गांवचो भुरगो GMCन जो कामाक आसता तो ड्युटेक वयतालो आणि ऑपोजीट डायरेक्शनांतल्यान एक वॅगनर होंडाच्यान वाळपा वयताली आणि तांचो भुईपाल होंडा हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. आणि एक्सिडेंट जाल्या उपरांत जेन्ना बल्लाळ भावे एका 108तल्यान जेन्ना सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेलो तेन्ना सांखळे हॉस्पिटलांत तेका बल्लाळाक डेथ डिक्लेअर केलो. तरुण भुरगो एक 24-25 वर्साचो तेजी डेथ जाल्ली आसा. खूब वायट दिसता हें अशें पळोवन आनी आयकून सुद्दां. तेन्ना म्हाका सांगपाचें आसा की हें आतां इयर एंडींग चालू आसा आनी नवीन वर्षान पदार्पण करता आमी, तेन्ना वाहतूक ट्रॅफिक सामकी चड आसता रोडाचेर. म्हणून आजच्या ह्या सगळ्या भुरग्यांनी बरें काळजी घेवन आपल्या जिवाची काळजी घेवन वाहतूक चलोवपाक जाय. सारके सेफ्टी प्रिकॉशन्स यूज करपाक जाय आनी वेवस्थीत कसली रिस्क न घेता गाडी चलोवपाक जाय. प्रदूषणाच्या नेम गुड्ड्याक मारून सनबर्न चलना म्हूण हायकोर्टांत PIL कोर्टान दखल घेतली. सनबर्नांत पर्यावरण राखण कायदो मोडूंक जबाबदार व्यक्तीचेर कारवाय सुरू करची म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ऑर्द. 28 डिसेंबरा सावन हे सुवातेर 55 dB लेवल पार केलां म्हणून रिपोर्टा उपरांत कोर्टाची ऑर्ड. सनबर्नान खंय सावंड मॉनिटरींग सिस्टम बसोवची, हणजूण पियायन बंदोबस्त दवरचो. म्हापशा अंसाभाटांत राती गाडयेच्या इंजिनाचेर अजगर. भुरगीं खेळटना खंय गाडयेच्या बॉनेटांत अजगर वतना तांणी पळयलो. गाडयेचो पात्रांव पळय जाल्यार 2.5-3 मीटर लांब अजगर बॉनेटा मुळो दिसलो. जिवाण्याक रेस्क्यू करतल्यांनी ताका धरून व्हेलो आनी रानांत सोडलो. हे भुरगे येयले घरा कडेन वयर येयले आनी काका काका म्हणपा लागलो भितर सोरोप गेला म्हणपा लागलो. आनी ते भुरग्यांक हांवें आफयले पाचे पळयात कितें घाला ते भितर. उगडून जर पळयता जाल्यार भितर अजगर आहा. बरो येदो मोठो अजगर, मिनिमम म्हाका दिसता तो 3-1 मिटराचो आसतलो, 2.5-3 मिटर असो आसा. आतां तेंच्यानी त्या भुरग्यांनी व्हेला आनी म्हणपा लागले आमी रानान सोडटले. गोंयभर नातलांचो मूड. वता वता थंय येशूच्या जल्माचे तरेतरेचे देखावे दिसतात. दरेकल्याचे कल्पने प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती, तरेतरेच्यो लायटी, सजावटीची क्रिसमस क्रीब. हे बुलेटीन सोंपतना नातलांचे व्हिडिओ पळोवया फोणेचे क्रिसमस क्रीब. लास्ट नोव्हेंबर एंडिंग पण चालू लागता करपाक. मातशें पावसा लागून मातसो प्रॉब्लम जालो. सॉंग हे पळय डिसेंबरसान फर्स्ट वीक सावन लागलो करपाक. सो ही आयडिया बीन कशी कितें म्हणल्यार हे सगळे मुवमेंट्स आहा थोड्यांक येते तूं करता खंयच्यान तूं आयडिया सगळे हांव एकटोच करता. मातशें रेफरन्स एक व्हिडिओ पळयता भायले फॉरेन क्रीब व्हिडिओ आसता पळय
ते वयल्यान हांव मातशें रेफरन्स घेवन मागीर हांव ओन करता माय मुवमेंट्स पॅलेस. ओके, आतां म्हाका सांग कितलीं वर्सां जालीं तूं स्टार्ट केलें हांगासर करपाक? हे म्हाका 21 इयर्स जाता. 21 इयर्स. 21 इयर्स. सो लोक येता पळोवपाक हांगासर? हय, लोक येता. आनी हें आतां मटेरियल बीन आहा पळय तें खंयच्यान हाडटा तूं? सगळें स्क्रॅप सगळे स्क्रॅप? स्क्रॅपातले प्लायवूड, कार्डबोर्ड आनी थोडे ब्रिक्स आहाय ते हांव हार्डवेअर शॉपारसून हाडटा. सो कितलो असो एक अंदाज तुका दिसपीस येता एका सगळें करपाक? मिनिमम 30,000 येता. 30,000. पण हे तूं तुजें ओन हें करता काय तूं मागीर ओन हें करता? म्हाका पॅशन करपा ल्हानपणाचें. ओके, सो आनी हांकां मागीर कॉम्पिटिशनां बीन तशें कितें आसता तितून तुवें हें केलां, नांव दिल्लें आसा? स्टेट लेवल आसता आर्ट एंड कल्चर म्हणून. सो हेच्या पयलीं तुका कितें फावो जाला प्रायज? हय, मेळ्ळा. 2016 फर्स्ट प्लेस मेळ्ळो, 15 सेकंड, 17 फर्स्ट कॉन्सोलेशन, 20 म्हाका सेकंड मेळ्ळो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.